पगार मिळणार दिना तसेच कंपनीची हेर सुविधा मिळणार म्हणून गोवा अँटीबायोटिक्स कंपनीच्या कामगारांनी आंदोलन केले। कंपनीच्या फायनान्स समस्येबद्दल कामगारांक आधीच कल्पना दिल्या अशा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे। जर कंपनी कामगारांच्यो मागण्यो मान्य करिना जाल्यार हो विषय विधानसभेत मांडटले अशें गोवा फॉरवर्डचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान सांगले। कंपनी खंयची गोवा पगार टायमार दिना तशेंच कंपनीच्यो हेर सुविधाय केन्ना मेळना म्हणून तुया गोवा अँटीबायोटिक्स कंपनीच्या कामगारांनी आंदोलन केले। कंपनी खंय कामगारांचो पगार 2-2 म्हयने आडोवन दवरता। कंपनीच्यो हेर सुविधा जाल्यार केन्नाच मेळना। 10 वर्सां काम केल्ल्या अणभवी कामगारांक बढती लेगीत दिना अशें कांय कामगारांचे दुखणे। कामगारांक वेळचे वेळार पगार दिवचो, अणभवी कामगारांक बढती मेळची म्हणून गोवा अँटीबायोटिक्स कंपनीच्या सुमार 120 कामगारांनी आंदोलन केले। सॅलरी आम्ही विचारतो म्हणून ते विदाउट पे घालतात। विदाउट पे घालतो। पहिले सांगला 1 तारखेक घालतो, मग सांगला 7 तारखेक घालतो, मग सांगला 10 तारखेक घालतो, 15 तारीख मग 20 झाली, 20 तारखे बाहेर पावलो आणि आम्ही तर सॅलरी दिनो म्हणून आम्ही पंचिंग करून नशी रावतो जाल्यार आमच्या ते विदाउट पे घालतो। ते 4 दिवस आमचे भरून दिल्याशिवाय आम्ही कामाक जॉइन जावचो। 2 वर्सां झाली पेमेंट टायमार घालिना। ओके, ताका लागून आम्ही त्यांच्याकडे गेले मॅनेजमेंटाकडे। तर मॅनेजमेंटान आमकां सांगले एक आपल्याकडे पैसे ना, आपण थोड्या दिसांनी तुमकां म्हयन्याचो एंड जावच्या पयलीं पगार घालता। ओके, आज ह्या फाटल्या म्हयन्यात अशें जालें जानेवारीचो पेमेंट आमकां तेंच्यांनी 20 तारीख पर्यंत घालूंक ना आणि तेंच्यांनी सांगलेले 20 तारखेक आपण पेमेंट घालता म्हणून, तो घालूंक ना। ताका लागून आम्ही कितें केलें, आम्ही 21 तारखेक काम बंद केलें आणि आमकां पयलीं पेमेंट घाल आणि तू आम्ही काम स्टार्ट करतो। जो पर्यंत आमचो सॅलरीचेर पेमेंट येयना तो पर्यंत आम्ही काम स्टार्ट करचे ना। आज 2 दीस झाले, 23 तारीख 24 तारीख आज 25 तारखेक तेंच्यांनी गेट बंद केली। कोण काम करता जाल्यार त्यांनी वरी उभाचे, म्हणजे पगाराशिवाय काम करपाचे असं त्यांचे म्हणणे। कोण काम करता जाल्यार वरी आहे, नाल्यार तुम्ही गेट बंद केली। हे कोणी सांगले तुमका? जे लोक त्यांच्यानी ही कंपनी चलोवपाक येयलेला हांगसर धाडलेले आसा त्यांना सॅलरी 1 तारखेक मेळटा। 1 तारखेक रेग्युलर सॅलरी मेळटा, तशीच ती सॅलरी आमकां 1 तारखेक मेळपाक मेले। त्यांना आता 3-3 वर्सां जाले, त्यांच्या काय त्यांना अलाउन्सेस आसा किंवा त्यांचे बेनिफिट त्यांना मेळना, काही रिटायरमेंटाक आसात हांगासर। आणि त्यांचेर ही जर आमकां परिस्थिती जर पळोवची पडली तर ह्याच्यासारखे दुसरे आणि गरजेची गोष्ट ना तुमच्या ऑफिसर। ताका लागून हो विषय जो आसा पळय कसो पळय जावंक जाय। गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केली। कंपनीन फायनान्साच्या उणावाबद्दल कामगारांक आधीच कल्पना दिल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। कंपनी कामगारांबद्दल गंभीर ना, जर कामगारांच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले वा विधानसभेतूय हो विशय मांडटले अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान कामगारांक उतर दिले। आम्ही त्यांचा रिस्पेक्ट जावन भायर येयले जाल्यार तेंच्याकडे तेंचो जो भितन जो एक हें आसलें, भायर येयल्या नंतर कळ्ळें की दे आर लिस्ट बॉदर टू टेक इट सिरियसली। जी कंपनी ज्या पद्दतीन हांगासर उबी आसली ते खरी म्हणजे ह्या हेचेर पावपाक हें जे ब्लडी करप्शन ह्या कंपनीन जे चलयल्लें आसा आतांच न्हू पयलीं पासून अनेक हेंचे सगळे किस्से आसात ऑन, म्हणजे काही रेकॉर्ड सुद्दां मेळिल्ले आसात। आणि आज ज्या पद्दतीन तांकां तेंच्यांनी भितर वागणूक दिल्या त्या पद्दतीन जर त्या जाग्यार येना जाल्यार हो विशय आमी रस्त्यार न्हू आमी असेंब्ली पर्यंत व्हरतले। निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।